कुळे शिगाव पंचायत वाठारात रस्त्या कुशीक वाडिल्ल्या झाडाक लागून दुचाकी चलोवप्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा। अपघात जावचे न्हय हे खातीर शिगाव ते बिंबल मेटावाडो रस्त्या कुशीकची प्रशासनान बेगोबेग झाडां बेंडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही कुळे पंचायत क्षेत्रातल्या जो शिगाव टू बिंबल रोड वयता त्या रस्त्यार आसा। ज्या जाग्यार दोन्ही बाजूनी जे रस्तो आसा त्या दोन्ही बाजूनी हांगा झाडां झुडपां वाडलेली आसा आणि हो एक मार्ग आसा आनी हो शॉर्टकट रोड आसल्या कारणान हांगा बेळगांवच्यो गाडयो शॉर्टकट वचपाक वयता बेळगांव वचपाक आनी हांगा स्थानिकूय लोक ह्या रस्त्याचो मोठ्या प्रमाणात वापर करता। तेन्ना दोन्ही सायडीचे जी वळणां आसा आनी वळणाचेर झाडां सगळी रस्त्यार येयल्ली आसा ताका लागून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना संबंधीत जे रस्ता विभाग जे खातें आसा आनी कुळे पंचायत कुळे शिगाव पंचायत यांनी याची दखल घेवन जाता तितले बेगीन हे रस्त्याची दोन्ही सायडीची जी झाडां आसा ती सगळी कापून रस्तो स्वच्छ करचो अशी लोकलाची मागणी आसा। तशेंच जे बाकीचे कुळे पंचायत क्षेत्रांतले आनीकूय रस्ते आसा त्यावर रस्त्यार ह्याच पद्दतीचे झाडां अशी वाडलेली आसा तेन्ना सगळी साफसफाई करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।